आमच्या कदंब 528 बसींतले अरावंड 177 बसी स्पीड गव्हर्नर्स आसा आमच्या, आनी उरलेले 300 बसींक सुमार स्पीड गव्हर्नर बसोवपाक जाय, 300 ते 350 बसी. आनी हाजी प्रक्रिया आमी चालू केल्या. आमी टेंडरूय काडलेलें आसा फाटल्या 7 तारखेक, आनी ताजे नंतर ते टेंडर आतां फायनल जालें की आमी बसोवपाक स्टार्ट करतले. सो इट विल टेक अरावंड 2 म्हयने तरी वतले ह्या सगळ्या प्रोसेसाक. जाता म्हणटा आमचे 100% बसी स्पीड गव्हर्नर आमी बसयतले एज पर द मोटर व्हेकल रुल्स एंड एक्ट. ज्यो बसी चलता तांकां स्पीड गव्हर्नर्स आसतले आनी ताजी स्पीड जी आसा ती 60 किलोमिटराचेर आमी लॉक करतले. आनी ज्यो दुसऱ्यो बसी आसा ताका मोटर व्हेकल एक्ट सेक्शन 118 प्रमाणे 80 स्पीडीचेर लॉक करपाचें प्रोविजन केल्लें आसा. सो तें 118 हेजे प्रमाणे 80 किलोमिटराचेर आमी लॉक करतले. आनी एक्चुली हे सगळ्यो बसी ज्यो आसा काय न्हू तातूंतल्यो ज्यो 177 म्हटल्यार ताका कंपनीचेच फिटमेंट आयल्ले आसा, तातूंत ते इलेक्ट्रॉनीक कंट्रोल डिवायस तांकां बसयल्ले आसा, ECU. सो ते ECU आसलेल्या कारणान ताजी जी स्पीड आसा ती कंप्युटराचेर आमकां सेट करपाक मेळटा. हे जे स्पीड गव्हर्नर आसा ह्या स्पीड गव्हर्नरान आमी स्पेशल प्रोविजन मागलां टेंडरान भितर की गाडी जर स्पीड गव्हर्नर फेल्युअर जावन जर वाटेर उरली जाल्यार पॅसेंजर आसता आनी तांकां इनकन्विनियन्स जावचें न्ही म्हणून ती गाडी जी आसा ती डेपो पर्यंत पावपाक जाय अशी ताका सिस्टम दवरची पडटली ताणी. सो दॅट स्पीड गव्हर्नर फेल जालो जाल्यार सुद्दां लोकांक इनकन्विनियन्स जावचें ना. टेंडरांत आमी अशी आमचो एक टर्म्स घातलेलो आसा, टर्म्स एंड कंडिशनां. स्पीड गव्हर्नर सेंट्रल गव्हर्मेंटान जो लागू केला ताका सद्या पयलीं आमी विरोध केला, पूण काही कारणांक लागून सेंट्रल गव्हर्मेंटान 31 जुलय पर्यंत इम्प्लिमेंटेशन आहा ते फुडें धुकल्लेले आसा. आनी आमचे त्या संदर्भान अवेरनेस जे आसा सगळ्या बस मालकां भितर हे चालू आसा. आनी स्पीड गव्हर्नराक विरोध करप हेचेर सगळ्यांचें एकमत जाल्लेलें आसा. पुणून जेन्ना इम्प्लिमेंटेशन जाता तेन्नाच ताका प्रखरपणान असो विरोध करचो आनी सगळ्यांनी एक जाण ताका विरोध करचो असो निर्णय सद्या तरी आमचो जाल्लो आसा सगळे कडसून. आमकां दिसता कितें गोंयान तरी तेची आवश्यकता ना, कारण गोंयान जे पळय ट्रॅफीक आहा आतां उदाहरणार्थ म्हापशापून जे रूट घेतलो जाल्यार 60 स्पिडीर म्हणजे स्पीड गव्हर्नराची पळय जी सिस्टम कंट्रोल पळय करता ती पोरने गाडयेक 60 स्पीड आनी नवी गाडी आहा पळय तिका 80 स्पीड. म्हणटकच 60 स्पीड जी पळय आसा ही म्हापसापूण जे उदाहरणार्थ एक रूट घेतल्यार त्या रुटाचेर 60 स्पीड म्हणटा ती जावपाची शक्यताच ना, कारण सगळे कडेन सिग्नलां येयल्ली आसा 2-3 स्पॉटाचेर आनी बाकीचे जे कंजेशन आहा त्यामुळे 60 स्पीड ही जावपाची शक्यता ना. हे टॅक्निकल जे कितें पळय प्रॉब्लम्स आहा हे सरकारा मुखार ऑलरेडी आमी मांडलेले आसा, एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा. आनी फाल्यां जर सक्तीन जर फोर्सान तर इम्प्लिमेंटेशन जालें जाल्यार आमी प्रखरपणान विरोध करून गोंय सरकारा मुखार मांडटले, कारण गोंयान भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा आनी केंद्रानूय भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आहा. तेन्ना गोंय सरकार दाखोवन दिवंक शकता की बाबा गोंयान तेची गरज ना, आवश्यकता ना. ह्या मुद्द्याचेर आमी ताका विरोध करतले आनी गोंय सरकाराक आव्हान करतले की तेंच्यांनी केंद्रा पर्यंत हो विशय पावोवचो.